आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणींनो, पातक करून देवाक गांव कोडसरून गेलोल्या मनीसकुलाक देव बक्षिता आनी ताका आपले काकुतीचे दार उगडटा. हे काकुतीचे दार सोमेस्तांक उक्ते करून देव मारे ह्या दाराची चावी कशी करता आनी तिच्या सहकारान मनीसकुलाक परत आपले वेगीन हाडटा. देखूनच आयज ह्या गोड कुशलकायेच्या आनी दोबाज्याच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा मारे भाशेन सगळ्या मदें संवाद सांबाळटा तेन्ना जेजूच्या सामान्य मिसावाचे आमी गोवाय. देवान मारेक आपल्या एकल्याच पुताची आवय जावन वेंचून काडली. व्हडे जबाबदारेन देवाच्या आपोवण्याक मारेन होय म्हूण आपले आख्खे जिवीत देवाचेच हातान दवरले. मारिया माई आख्खे मनीसकुलाक आपल्या जिविताचे चालींतल्यान, देखींतल्यान आनी कोण्यांतल्यान एक व्हड नमुनो जाली. आपूण आवयपणाच्या बेसार आसूं पासून ती सांता इजाबेलाचो कितलो हुस्को करता 3 म्हयने पासून मारेन तिची सेवा केली. खरेंच जोन एकल्यान सर्तीचे वाटेन फुडें पावून एकामेका सोबे एक बरो संबंद घडूंक फावो. एक बरो संवाद सांबाळून गरजेचें. आमचे गर्व, मिजाज, राग, व्हडपण सोडून दिवन मारे भाशेन सोंसणीक, ल्हानवीक, सेवे चाकरेची मनशां जावन ह्या मिसा बलिदानान विस्वासान आनी काल्विकायेन मागुया. मोगाल भयणी भावानो, दर एका मिसान आमचे एक अमकें इंटेंसांव आसता. इंग्लिशीन आमी म्हणटा पर्टिक्युलर इंटेंशन. तेसवरी म्हजें खासकीन इंटेंसांव आसता तुमचें. तर जेन्ना आमी वेदीचेर म्हणो सगळो देवाक भेटयता तेन्ना आमी आमचें खासगी इंटेंसांव त्या उण्या सगळ्या बरोबर देवाक आमी भेटयता. आमचे पासत मागता, आमच्या भुरग्यां पासत मागता, वो कसले इंटेंसांव पळय आसता. आनी अदीक करून जेन्ना जेजूची कूड आनी रगत आमी बापाक भेटयता कॉन्सक्रेशन टायमार, तेन्ना आमी आमचे खासगी इंटेंसांव देवा मुखार घालता. आयज आमी मागता आतिरा आनी ॲटिलन करतालो आपलो जल्माचो दीस मनयता आनी एक दीस भेटयता तांची फामील. तेच परी जुआंव आंतोन मार्टिन्स हाच्या आत्म्याक दीस भेटयता ताची फामील. आयज आसा जल्माचो दीस जेसिया रॉड्रिगस आनी स्कारलेट फर्नांडीस ह्या आमच्या भुरग्यां पासत आयज आमी मागुया आपलो जल्माचो दीस जी मनयतना ही बरी भुरगीं जावन देवाची कृपा आनी बळ तांकां मागुया. तांचे फामिलीक, तांच्या कुटुंबाचेर देवान आशिर्वाद धाडून. मुखार इश्टानो, आयचो विशय आमी आयकला. मारये भाशेन सगळ्या मदें संवाद सांबाळून जेजूचे सामान्य मिसान आमी गोवायजा. आयच्या ह्या दुसऱ्या नोवेनान आमी भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक आसोता. आमचे भशेन जीं ल्हान भुरगीं आसात, तरणाटीं आसात, देवान तांकां सगळ्या वायटांतले राखूंक आनी सांबाळूंक. कालच्या दिसा पासय केला तेन्ना ल्हान भुरगें जें आजून नर्सरीन भुरग्यान वचोंक ना ते म्हणटाले
आमची इस्कॉल आतां सदांच घरा कडेन कितें घरा कडेन बसून ABCD बरोवपाचें, इस्कॉलाक वयपाचें न्हय. तर आमची भुरगीं उचामोड जाल्या. इतले दीस इस्कॉलाक वचनासतना, घरांतली भायर सरनासतना ताका जायते दूख आनी कश्ट ती हें समजून घेवन आनी आपल्या घरान आपली जबाबदारी सांबाळून तांचे कसो आमी मागुया. आमच्या तरणाट्या आनी भुरग्यांक कसो आयज ह्या नोवेलान आमी मागता. हे पवित्र रितीन फावो ते वांटो करचे खातीर आमच्या पातकांचें दूख धरून देवा कडेन आनी एकामेका कडेन बोगसोने करुया. हांव पातकी स्वर्गवेला देवाक आनी तुमकां आवडलो म्हजो विनय नाका मनान चिंतून मनान विचारून ताका बरें सोडून म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध ह्या कसो बरें सदांच वार घडी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां फावो बेगिनो तुजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवलांनी विनंती स्वर्गवेला देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिवितांत वाडोवन सरस्वरा आमच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी बागयोंत नित्य आंकवार मारयेचे विनवणेन ह्या जिविताच्या दुखांतली आमकां सोडय सासणाचो सोपोस भोगूंक आमकां पाव. आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तोच खरो देव तुजे सवे कुडीत आत्म्याचे कोणान जियेता आनी राजवण चलयता सासणाच्या सासणाक. एजिकेल प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचो. सर्वेस्पराची उतर म्हज्या कानार अशें जातलें. मनशाच्या पुता तूं पितूळ घराण्या मदें जियेताय. दोळे आसून ती पळयनात, कान आसून ती आयकनात, कित्याक ती कोरेपणी पितूळ घराण्यांतली. तूं मनशाच्या पुता निवासनांत वचून तुजी पोटली तयार कर आनी दिसा उजवाडा तांच्यान तुका पळोवंक जाता तेन्ना तुजो गांव सोडून वच. तांच्या दोळ्या मुखार परदेशी कसो आसा त्या जाग्यार तांव दुसऱ्या जाग्यार वच. ती गोडे आपूण फितूर गोऱ्यांतली म्हूण ओळखूंक पावतली. तांचे दोळ्या मुखार दिसा उजवाडा तुजें सामान निर्वाशी हाटली पोटली कशी तूं बांदतलो आनी सांजचे तांच्या दोळ्या मुखार निर्वाशी लोक भायर सरता तसो तूं भायर सरतलो. ती पळयतात आसतना वणटीक बुराक कर आनी तांतल्यान भायर सर. तांच्या दोळ्या मुखार तुजी हाटली पोटली कांदार मारतलो आनी काळोख पडलो म्हणटूच भायर सरून वेतलो. गांव पळयना जावन तुजें तोंड धांपतलो.
कित्याक इस्रायलाच्या घराण्या पासून हांवें तुका एक कुणा केला. म्हाका फरमायला तशें हांवें केलें. एक निर्वाशी मनीस आपले सामान तयार करता तशें दिसा उजवाडा हांवें म्हजी हातली पोटली बांदली आनी सांजचे म्हज्या हातान हांवें वणटी उराक केलो. काळोख पडलो तसो हांव भायर सरलो आनी ती पळयतात आसतना म्हजी हातली पोटली हांवें कांदार मारली. दुसरे सकाळीं सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सांगलें, मनशाच्या पुता इस्रायलाच्या घराण्यांत त्या फितूर घराण्यांत तूं कितें कोत्ताय काय म्हूण तुका विचारूंक ना? तांकां सांग. सर्वेस्पर अशें सांगता, हें बाकी जेरुसलेमाच्या कोडा विशीं आनी खंयसरूय रावतल्या इस्रायलाच्या आख्या घराण्यांतल्या लोकां विशीं अशें सांग. हांव तुमकां एक कुणा हांवें करून दाखयलां तशें तांकां घडटलें. ती परदेसांत वेतली, निर्वाशी जातली, तांचो कुवो काळोखांत आपलें सामान कांदार मारतलो आनी भायर सोडून वणटी केल्ल्या बुडकांतल्यान भायर सोडून वेतलो. आपल्या दोळ्यांनी गांव पळयना जावन तो आपलें तोंड धांपतलो. देवाचें उतर. देवाचे ओडकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराची कर्तृत्वां कधीच विसरूं नाका. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराची कर्तृत्वां कधीच विसरूं नाका. तरी आसतना भोवत्या देवाची ताणें परिक्षा केली आनी ताका चाळयलो. ताची आज्ञा ताणें पाठ केली. आपल्या पुर्वजां भाशेन नीत वाट सोडून ती अविस्वाशी जाली. सोदोळ धरून भाशेन घातकी जावन ती ताचेर पडटली. जबाब, सर्वेस्पराची कर्तृत्वां कधीच विसरूं नाका. दोंगराचेर खुट्या देवाक वचून ताणें तांचो राग पेटयलो आनी मुर्ती करून तांकां तिटकायलो. हें सगळें आयकना फुडें देवाचो राग पेटलो. इस्रायलाक ताणें साफ सोडून उडयलो. जबाब, सर्वेस्पराची कर्तृत्वां कधीच विसरूं नाका. आपल्या पदव्याचें स्थान ताणें गुलामपणाक सांपडूंक सोदलें. आपले मोहिमेचें विरार दुस्मानाच्या हातांत पडूंक दिलें. आपलेच पोरचेक तोरवाऱ्यान मोडूंक वचिलें. आपणे विचून काडटल्यांचेर इतलो ताका राग. जबाब, सर्वेस्पराची कर्तृत्वां कधीच विसरूं नाका. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय. तुज्या मुखामळाचो परसो तुज्या चाकरांचेर फांकोय आनी ताच्यो आज्ञा म्हाका शिकय. सर्वेस्पराक सोय. सुरेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. जय माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. पेद्रोन जेजू सरशीं येवन म्हटलें, सायबाक, कितले फावटी म्हज्या भावान म्हजेर चूक केल्यार हांवें ताका भोगसूंचो? 7 फावटी लेगून? जेजून ताका जाप दिली. 7 फावटी न्हय, पूण 70 फावटी 7. त्या पासत आपल्या चाकराचो हिशोब घेवंक सोदलेल्या एका राजा परी सर्गींचें राज. हिशोब घेवंक सुरू करतच 10,000 तालेंत आसलेल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें देखून ताचे बायलेक भुरग्यांक आनी ताचे लागीं आसलें नासलें तितलेंय विकूंक आनी रीण फारीक करूंक ताच्या धुनयान हुकूम घातलो. तेन्ना हात पांय पडून
चाकरान ताचे कडेन अशें म्हटलें, तोकूच काडून मातसो राव, सगळें तुजें हांव फारीक करतां. चाकराचेर चुरचुरे धरून धोनयान ताका सोडलो, ताचें रिणूय भोगशिलें. हो चाकर भायर गेल्या उपरांत ताका 100 दिनार देवो आसलेलो आपणा बरोबरचो एक चाकर ताका मेळ्ळो. ताका धरून तो ताची गोमटी पिळूंक लागलो. ताणें म्हटलें, म्हजें रीण फारीक कर. पूण ताचो वांगडी पांयां पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, तोकूच काडून मातसो राव, सगळें तुजें हांव फारीक करतां. तरी तो आयकना जालो, पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करूंसर ताणें ताका बोणकोणीक घातलो. हें घडलेलें पळोवन ताचे बाराबरचे चाकर भोव दुखेस्त जाले आनी वचून घडलेलें तितलेंय आपल्या धोनयान पळीत केलें. तेन्ना धोनयान ताका आपोवन हाडून म्हटलें, खोट्या चाकरा, तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सगळें रीण भोगशिलें. तर म्हाका तुजी दया दिसली, तशीच तुका तुजे बाराबरच्या चाकराची दिसूंक नासली. आनी हाका बरीच जावन सगळें रीण फारीक करी पर्यंत धोनयान ताका वसाबाच्या हातांत घातलो. तुमी जण एकलो तुमच्या भाव भयणीक काल सांतान भोगशिना जायत जाल्यार म्हजोय सर्तीचो बाब तुमकां भोगशिचो ना. तुमी जण एकलो तुमचे भाव भयणीक काल सांतान भोगशिना जायत जाल्यार तुमचो सर्तीचो बाब तुमकांय भोगशिचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाल भयणी बाबांनो, साक्रामेंत घेवंक आमकां आनी दुसऱ्या मनशाची गरज. काजाराचो साक्रामेंतूय जेन्ना खूब बायलो एकामेकाक दितात, भोवाय आसपाची गरज. तर साक्रामेंत आमच्यान एकल्यानूच घेवंक जायना, आमकां दुसऱ्यांची गरज. तेच परी जेन्ना आमी कुंसाराच्या साक्रामेंताक वेता, संदान साक्रामेंत आमी म्हणटा, तेन्ना हांव एकलो पाद्री जो जेजूच्या नांवान आसा, इन पर्सोना क्रिस्ती, आनी कम्युनिस्ट, आमी तेच जाण आसा. पाद्री, जेजू आनी हांव. आनी आमच्या तिनां एक जाणां मदें हो संस्कार आमी एकामेकाक दिता आनी घेता. आयच्या दिसांनी केन्ना हें दुयेंस चलता, पिडा रोग आमचे मदें आसा, कांय पावटी कोण कोण विचारता, कुंसाराचो साक्रामेंत म्हज्यान ऑनलायन करूंक जायना, पाद्री खंयची वाचता नाट्टा, तो म्हाका बोगसोणें दितलो, अशें करूंक जायना. कित्याक जायना? म्हाका दिसता न्हू, आमा सोमेस्तांक, क्रिस्तांवांक, कातलिकांक एका पाद्रीची गरज. तो जेजूच्या देवाच्या नांवान उपस्थीत आसता. ऑनलायन कुंसार या फोनाचेर कुंसार आमच्यान आमी करीत. जर एका संदान साक्रामेंताक पयले सुवातेर हांवें म्हजी पातकावण करून घेवंक जाय, ताची दूख म्हाका जाणा जावंक जाय, करूंक जाय हांवें निश्चय. आनी मागीर देवा कडेन पाद्रीच्या नांवान हो पाद्री आमकां देवाचें मोगसाणें दिता. आयज आमचो विशय जावन आसा आंकवार मारये भाशेन सगल्या मदें जेन्ना आमी संदान करता, आमी जेजूच्या मिसामाचे भोवाय जाता. एकामेका मदें संदान करून मोगान जिवूंक. आनी ते सुवातेर जेजू म्हणटा, जंयसर दोगां पेगां आसात, हांव थंय हाजीर आसा. तर आमी एक क्रिस्ती समुदाय जावन आसा. फाटीं बापसायब म्हणटालो,
मागात म्हणटालो हे आमचे कातलीक धर्म न्हय की आमी टीव्हीचेर मीस आयकलें आनी आमचो एकामेकाक सगळे संबोधना हें आमचें क्रिस्तांवपण कातलीकपण न्हय. आमकां जण एकामेकाची गरज. पूण ह्या दिसांनी आमकां अशें करूंक जायना. तो बापसाहेब म्हणटा मागुया ही पिडा हो रोग बेगीन गेल्या पुरो म्हणून. कित्याक आमी एकठांय जावंक जाय. हो संवाद आमचे मदें आमी घडून हाडूंक जाय. आमी एक एकलो ह्या संवसारांत जियेना. म्हाका दुसऱ्यांची गरज. आमी एकामेकाक मदें जियेता, मोग मांडटा. तर आयचो विशय आमकां कांय वस्तू सांगता. पयली वस्त म्हटल्यार हांव म्हज्या फॅमिलीन, म्हज्या समुदायान एकवट आनी मोग सांबाळटा. एकामेकाचो म्हाका हुस्को आसा. एकामेकाचो मोग आनी हें सुरू जाता की आमची फॅमिली. आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक शिकतात कशें करून जीव. शेजाऱ्या कडेन झगडी करूंक न्हय. दुसऱ्या कडेन उलयनासतना रावंक न्हय. हें सारकें न्हय. जरी तर आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक अशें करून शिकयतात हें सारकें वायट. संधान, एकामेका सगळें मोग, भाव भयणी कशी आमी क्रिस्तांव जिवंक तेन्ना आमी जेजूचे गोवाय जाता. नाल्यार कितें फायदो इतलें व्हडलीं मिसां आयकोन नयना करून व्हडलें व्हडलें उलोवन आनी बरें जेजूचे गोवाय आमी जायना जाल्यार. हांव सदांच म्हणटा पयलें हें सगळें शिकोवप आमचे फॅमिलीन सुरू जावंक जाय. भुरगीं ल्हान आसता. आवय बापायन तांकां बरी शिकवण दिवंक जाय. आवय बापाय दुसऱ्या कडेन उलयना आसतलीं पूण भुरग्यांक कशें आमी पयस धरूंक तांकां आमी संदान आमी वाडयता. आयच्या सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां कशें करून मारिया गर्भेस्त आसतनाय आपले मावशे भयणीशी इसाबेलाशी धांवून गेली. तिच्या आदाराक गेली. जुदा पर्वताचेर गेली, पयस गेली आनी 3 म्हयने तेचेशी रावली. तर आमी आमच्या जिवितांत असलो संधान एकामेका कडेन म्हाका हुस्को आसा दुसऱ्याचो. दुसऱ्याचें बरेंपण, दुसरीं कितें बरें करतात म्हाकाय खुशालकाय जाता. काल आमच्या एका सोसायटीच्या भुरग्यान ड्रिमाक MD डिग्री फावो जाली. ताणें एकदम बरें केलां. आमकां सगळ्यांक खुशी भोगता. ती म्हजी खुशालकाय. कित्याक आमच्या एका भुरग्यान इतलें व्हडलें केलां, बरें केलां काम. आपली मेहनत केल्या, शिकलां आनी येदी व्हडली पदवी ताणें जाली. म्हाकाय खुशालकाय. हांव चडना. हांव खोशी जाता जेन्ना दुसऱ्यांचें बरेंपण हांव चोयतां. तेच परी जेन्ना आमचे मदें जी कोण उणेंपण सोंसतात, कसलें उणेंपण जावं, आर्थीक जावं, एकसुरपण जावं, आमी तांच्या आदाराक अशे भाशेन आमी जेजूचे गोवाय जाता. मोगालिश्टानो, मारी कडसून आमी थोडेंशें शिकुया आमच्या जिवितांत. दुसऱ्यांचो हुस्को आसूं म्हज्या खातीर खरो हुस्को. आनी हुस्कोच न्हय, आमी तो फुडें व्हरोंक दाखोवंक. हांव तुजो मोग करतां, तूंय म्हजे भाशेन क्रिस्तांव आनी आमी अशे भाशेन जेजूचे गोवाय जातले. बाळकाच्या मागण्यान उबी रावया. आमच्यो गरजो कालसाचे आवडे देवा मुखार आमी घालुया. आमचे बाप साहेब, बिस्प साहेब, सगळे पाद्री आनी माद्री पासोट मागुया. अदीक करून आमचे तिरगोजन वावुरतल्या फादर ऑझी आनी फादर कार्लोस आपासो देवाचे कृपेन बरोवन आपले शिकवणेन देखीन आनी जिवितांत वावरताचे नमुने जावन तांकां देवाचो आदार मागूया.
जबाबदारी बरे भाशेन पाळून आनी लोकां मदें कसलोच भेदभाव करिना जावं आनी दुबळ्यांक धाकट्या समेत दोयाळ कालकुटपण जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या गांवांत जायतीं भाव भयण्यां तरेकवार पिडीन कश्टवतात. थोडीं गोडचीं आसून पासून एकसूरपणान जियेतात. हे कश्टां आकांताच्या वेळार उर्सार उमकलतल्या जेजूचेरूच नदर मारून तांकां बरी भलायकी आनी कृपा मागुया. हे आधुनीक काळांत जायते वायट भितर सरलां. मागुया सगळे आमच्या भुरग्यां आनी तरणाट्यां पासत ताणें जेजूक आपल्या जिविताचो माज करून जीं वायट चिंतनां तांच्या मतींत येतात तीं पयस करून जेजूचो मोग जिवितांत अणभवून आनी देवाचेरूच विस्वास दवरून आपल्या जिविताची फुडलीं पावलां मारून पवित्र आत्म्याची भूक आनी कृपा मागुया. आमचे फिगोरचेर सगलीं आमचीं फिगोजकारां एकामेकाची भाव भयणी कशीं जिवोवन एकामेकाच्या मोगान हुस्क्यान एकवटान बोललोलीं जावन आसुंता सायबीण मायेक फुडें घालून बापा लागीं मागुया. सुरवात आनी शेवट आमी जी मागणी तुजे मुखार दवरल्यान ती शांती पावो आनी तुजे कृपेन आमकां बाळगून दवर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. बाबणानो म्हजें आनी तुमचें बलिदान स्वर्गवेदांत देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. देवा आमच्या सुखींच्या बापा मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारयेंत हांव जोल्म घेतना तिचें आंकवारपण वाडूंक ना पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणेन घेतलेल्या मनशा स्वयंभा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं
आनी अशें आमची भेटोवणी तुका मानता तसली जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सोरेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सोरेस्पोरा आमच्या देवाक दिनवासुया. सोरेस्पोरा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सोर काली आनी सोर काय आमी तुका दिनवासूं फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नित्य अखबार मारेक आमी आयज नोमान करतना एकाच ताल्या आमी तुका वाखाणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परबडटा. आपल्या अखबारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची की आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक थांपयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशीं देवदूत आनी सर्तीचो सगळो दरबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटा. तांची सांगता आमचे ताळे मेळोवन निरोन करी आमी तुजी स्तुती करता. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच खोशेन पोस्ट मरण ससुतेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस्त्यात काय ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर तुजी. पेसवरी जेवण जातच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस्त्यात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वाडोवप. हें म्हज्या उगडासाक आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत सेवतले आम्हा समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी न्हू तुका मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर.
आणि फ्रांसिस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंय बापा आणि सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान मारू. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदारून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट तांकां आनी तुजे इश्टागोदीन मेल्ल्या समेस्तान तुझे पोट चोरीत मुखां मोड पडून फावो कर. आमा समेस्तांची दयाळ म्हणून आमी मागता. आमकां मारी देवाची मायेसान आमी तिचो पती बागेवन तुझे बागेवन दोन कृता आनी सतकालीन तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां मांडून तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूकां पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर बेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमच्या समुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना घेवन घेवया. आमच्या बाबा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज संपता येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता अशी संवसारात जावं. आमचो दिसवटो आज संपताली आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता, दुश्मनाची पापां दोस आनी आमकां कायणेक पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समस्ताय आमकां सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या समुंदराक जेजू क्रिस्ताचे येणे आमी बोरमाशान तेंकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन चोर पातकांतली सुटय आनी सर्ग आकांतांतली वाडटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या गर्भतान फुडलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भारताचेर दीश घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तुका शांती दी आनी तूं तुका एकवटान सांबाळ. सजी येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. सोन्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोम्या आसूं. हो जेजू देवाची शेळी संवसाराची खाप काडटाली. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान आमी सगळीं सुवात. सासणाच्या जिविताक आमकां सांगू.
प्रार्थना. कोणवाड्या बापा बागेवन तांकां मारयेक आमी आयज मान दिताना तुवें आमकां सगळींच्या जेवणान धाडोशी केल्या देखून आमी संतोश भरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. ते सांकवार मारयेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सरवणदाराची भोगतीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. सर्वेस्कोर तुमचे सगळ्यांक सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आसुंता सायबिणीक नव्यानाचे मागणे. आसुंता सायबिणीक आमचे फिरगोजेचे राणये तुजे विशीं गोड गोड वस्तू देवान आदींच परगोट केल्यो आनी देवा बापान तुका उतां दोलबरां वयर फुडें वचम्या सोय सगळींच्या वैभवार उबारून गेली आनी तुका सरदार संवसाराची राणी केली. मोगाचे माये तुज्या एकल्याच पुताक तुवें आमचे सोडवणे पासत वेगळयलोय. सगळ्या मनशांक सोडवण मेळ्ळी पळोवन तुजे मायपणाचे काळीज सदांच सांवडेता. आसुंता सायबिणी आमचे फिरगोजेचे राणी आनी मोगाचे माय देवाचे कृपेन आनी इश्टागतीन आमचे फिरगोजेक सांबाळ. सगळ्यांच्या भाव भयणां त्या पडदेसान तारवार वावुरता तांकां राख आनी सांबाळ. सगळ्या आमच्या गरजांनी तूं आमकां पाव. अदीक करून हो उपकार जो व्हडा विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता. म्हाका फावो कर म्हज्या आत्म्याच्या बऱ्याक पडत जाल्यार. आसुंता सायबिणी आमचे राणये आनी भोवपवी संस्काराचे माये तूं आमचो धीर आनी आदार. आमकां तुजे कृपेन आनी आशिर्वादान आनी आमी सदांच देवाची खोशी करून माये आमकां शिकय. भोव मोगाल माये आसुंता सायबिणी आमचे पासत माग. आमेन. मान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्कोरचे त्या सावस्त्र्यामध्ये सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. मान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्कोरचे त्या सावस्त्र्यामध्ये सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. मान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्कोरचे त्या सावस्त्र्यामध्ये सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू.